गोयचे प्रादेशिक आराखड्याचे काम लोकसभा वेंचणुके उपरांत हातात घेवपाचो सरकाराचो विचार चल्ला। लोकसभा वेंचणूक केन्ना ती पळोवन आराखड्याचे काम सुरू करतलो अशें पर्रीकारान उलोवन दाखयला। लुझोफोनिया उपरांत आता नॅशनल गेम्स आनी 17 वर्सां सकयले फुटबॉल वर्ल्ड कप गोंयांत हाडपाचो सरकाराचो विचार चल्ला अशेंय पर्रीकार म्हणटा। पणजे आझाद मैदानाचेर हुतात्मा दिसाचे कार्यावळी उपरांत मुख्यमंत्री पर्रीकार मिडिया कडेन उलयतालो। लोकसभा वेंचणुके प्रमाण गोयच्या प्रादेशिक आराखड्याच्या कामाचे वेळापत्रक थारतले अशें मुख्यमंत्री पर्रीकार म्हणटा। मुख्यमंत्र्याच्या उलोवण्यावेल्यान आराखड्याचे काम वेंचणुके पयलीं सुरू जातले अशें सध्या तरी दिसना। नेशनल गेम्स एंड अंडर 17 फुटबॉल, ये दो चीज़ें हम लोग लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। और कितना ग्राउंड होएगा सर अभी नेक्स्ट? उनका कुछ 20 अलग अलग इवेंट है, उसमें डबल द इवेंट्स है, प्लस संख्या ज़्यादा है। अभी इसमें 800,000 की संख्या थी, उसमें 4 से लेके 6,000 तक रहेगी प्लेयर्स की संख्या। लुझोफोनिया उपरांत आता गोय सरकाराचे लक्ष नॅशनल गेम्स आनी 17 वर्सां सकयल्या फुटबॉल वर्ल्ड कपाचेर आसा। Because there is an election in between, so I don't want to have any schedule which will intrude into election, because I will not be able to take decision. इलेक्शन उपरांत हांव तुका तें सांगून ना, तें लक्षांत घेवन शेड्यूल मागीर तुका सांगता। बिरेस्तारा गोंयान हुतात्मा दीस पाळ्ळो। पणजे आझाद मैदानार जाल्ले सुवाळ्यान गोयचे राज्यपाल भारतवीर वांचू, मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार आनी हेरांनी हुतात्म्यांक आर्गां ओंपली। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस। फाटल्या शेनवारा 300 बोरी मेळिल्ले त्या बिबट्याक गांवठी फारान मारिल्लो हें आतां उक्ताडार आयला। राना अधिकाऱ्यांनी केल्ले पोस्टमार्टम रिपोर्टांतल्यान ही गजाल स्पश्ट जाली। घडणूक सुवातेर लोक उलयताले ताचे वयल्यान प्रुडंटानय होच दुबाव उक्तायिल्लो। राना अधिकाऱ्यांनी अनवळखी कासादोरा आड कागाळ केल्या। फाटल्या वर्सभरांत मादय, खोतीगांव आनी फोंड्या वाठारांत मेळून 8 बिबटे अनैसर्गीक कारणाक लागून मेल्यात। एकाय प्रकरणाचो तपास तडीक लागिल्लो ना। गोंयांत सध्या बिबट्यांचे दीस बरे नात। शेनवारा 300 बोरयेच्या दोंगरार तळ्याकडेन बिबटो मेल्लो मेळिल्लो। ताचे वयल्यान प्रुडंटान फाटल्या 10-12 म्हयन्यांत गोंयांत मेल्ल्या बिबट्यांचेर रिपोर्ट दिल्लो। चडशे बिबटे दुकराक लायिल्ल्या फांशांनी अडकून मेल्यात। एक दोगांक तोपून मारल्यात। 300 बोरये मेल्ल्या बिबट्याचें मरण नैसर्गीक न्हय असो दुबाव प्रुडंटान तेन्नाच उक्तायिल्लो। आतां राना अधिकाऱ्यांनी केल्ले पोस्टमॉर्टम रिपोर्टांत खरी गजाल उक्ताडार आयल्या। बिबट्याक गांवठी आर्मान फार घालून मारला। ताच्या आंगार मेळ्ळ्यात त्यो जखमो मुनिसांवाच्यो। पोस्टमॉर्टम करून द कॉज इज दॅट इज फाउंड इज गनशॉट एट द राईट शोल्डर, आनी तेका आमकां एक इल्लेशें लेट गावला न्हू, तें गावला आनी ड्यू टू शॉक आनी ब्लड हें जावन तेका मेला म्हण। बिबट्याच्या आंगात मेळिल्ल्या शिशाक लागून ताका मारपाक गांवठी आर्म वापरल्या म्हणपाचो दुबाव आसा। राना खातें आतां पुलिसां कडल्यान लायसन्स बंदुकांची माहिती मेळयतलें। राना खात्यान रानवटी जनावरां सांबाळ कायद्याचे कलम 9 खाला अनवळखी कासादोरा आड कागाळ नोंद करून चौकशी सुरू केल्या। पुलिसांकडे डेटा मेळपाना कितले गन्स बी आहा थिंग गांवांत? दॅट वील बी कलेक्टिंग नाव। त्या पुलिसे कडच्यान आमकां रिपोर्ट घेवची पडटली कितले गन्स आहा पयलीं। गन कंट्री मेड अशें दिसता म्हाका। अशें दिसता हेच्या प्रमाणे लेट गावला त्या प्रमाणे। राना खातें खंय आतां गस्त वाडयतलें। आतां आमी ऑलरेडी कोमिंग स्टार्ट केला, पेट्रोलिंग इंटेन्सिफाय टायटन केला। पेट्रोलिंग जाता? हय, पेट्रोलिंग आसा न्हू आमचें। एटलीस्ट ट्वायस अ वीक आमी नायट पेट्रोलिंग करतात आनी दॅट इज ऑल ऑफ ए सडन। फाटल्या वर्सभरांत मादय, खोतीगांव आनी फोंड्या वाठारांत मेळून 8 बिबटे अनैसर्गीक रितीन मेल्यात। ते पयलीं केरी वागाक मारिल्लो। मात एकाय प्रकरणाचो तपास राना खात्याकडेन तडीक लागिल्लो ना। फोंडेच्यान विवेक प्रभू, प्रुडंटा खातीर। काँग्रेसीचो म्हणयारो जितेंद्र देशप्रभू आनी खण खात्याचो आदलो संचालक अरविंद लोलयेकाराचो अटकपूर्व जामीन हायकोर्टान रद्द केला। खण खात्याचो निलंबीत जिओलॉजिस्ट हेक्टर फेर्नांडीसाचो अटकपूर्व जामीनूय हायकोर्टान रद्द केला। हायकोर्टाच्या ह्या आदेशा आड सुप्रीम कोर्टात अपील करूंक मेळचें म्हूण हायकोर्टान तांकां 4 सप्तकांची मुजत दिल्या। तो मेरेन तांकां अटक करूंक मेळची ना। कोरगांव बेकायदेशीर खण प्रकरणात उत्तर गोंय सत्र न्यायालयान जितेंद्र देशप्रभू, खण खात्याचो निलंबीत संचालक अरविंद लोलयेकार आनी निलंबीत जिओलॉजिस्ट हेक्टर फर्नांडीसाक अटकपूर्व जामीन दिल्लो। बुधवारा हायकोर्टान हो अटकपूर्व जामीन रद्द केलो।
कोरगाव खण प्रकरणातल्या ह्या तिगूय आरोपींक सत्र न्यायालयान अटकपूर्व जामीन दिल्लो. क्रायम ब्रांचीन ह्या निर्णयाक हायकोर्टान आव्हान दिल्लें. आरोपी चौकशीक सहकार्य करिना अशें पुलिसांचें म्हणणें. ह्या प्रकरणात सुमार 200 साक्षीदारांच्यो साक्षी घेतल्यात. त्यो साक्षी तपासून पळोवपाच्यो आशिल्ल्यान आरोपीक पुलीस कादयेन घेवन चौकशी करप गरजेचें आसा अशें पुलिसांचें म्हणणें. ह्या केसी फाटल्यान राजकारण आसा असो दावो आरोपीच्या वकिलान केलो. पयलो एफआयआर केल्लो तेन्ना 50 कोटींचो दंड घातिल्लो. आतां दुसऱ्या एफआयआरान वेगळेच आरोप घातल्यात. एफआयआर नोंद केल्या उपरांतय देशप्रभू बेकायदेशीर मायनिंग करतालो अशें सरकारी वकिलान हायकोर्टाक दाखोवन दिलें. अरविंद लोलयेकार आनी हेक्टर फर्नांडिसान ह्या बेकायदेशीर कामात देशप्रभूक आदार दिल्लो अशेंय तांचें म्हणणें. सुप्रीम कोर्टान अपील करपाक 4 सप्तकांची मुजत दिल्ल्यान सध्या तरी ह्या तिगांकूय अटक जावपाची शक्यताय ना. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.